आमी आयज कासारवडणे हेल्थ सेंटरांत येयले। हे जे गोष्टी आहात जे स्क्रॅप यार्ड हांगा करून दवरला ते वारंवार तेंच्या निदर्शनात हाडून दिले। आता आमी सांगपाक येयल्या म्हटल्यार कित्याक आयज पावस येयल्लो आहा, घरा कुशीक आसलेले हे टायर उडयात आनी कितें उडयात किंवा थंय कितें उदक साचले जाल्यार ते तशें साचोवंक दिवं नाका अशें घरा कडल्या लोकांक घरा कडल्यांक सांगूंक वयतात। पण ते हेल्थ सेंटर आपल्या हॉस्पिटला भोवती कितें जाल्ला हे पळयता काय ना हो प्रश्न पडलेलो आहा। दुसरी गोष्ट जे दोतोर हांगा जे टायमार जे ब्लड कोणा आतां डायबिटीस आहा आनी कितें तांकां उपाशी पोटार हांगा हाडटात आनी ते 9 जायसर हांगा दवरून तो दुसरो दोतोर येतलो तेच्या उपरांत ते हे करतले डायबिटीस बी चेक करतले आनी कितें म्हणटा ते टायमींग पावपाक जाय। हेचेरय हे म्हाका दिसता आमदारान आमच्या खुबसो लक्ष दिवप कित्याक तेजी कॉन्स्टिट्युटी पडटा तेका लागून तेणी हेचेर लक्ष दिवन हे हेल्थ मिनिस्टराक सांगून हे गोष्टी हांगा खंय कितें आमी कमजोर जाता हे सगळे गोष्टी तेणी सांगपाक जाय। कारण हे जे हॉस्पिटल आहा ते लागीं लागसराक एकूच आहा हे हॉस्पिटल, हेका दोतोर वेळोवेळ मेळपाक जाय। आमी एम्बुलन्स एक वरासभर एम्बुलन्स नासले सारके ते आमी दाखोवन दिले। ते एम्बुलन्स खातीर एकूच अजूनय एम्बुलन्स येयल्ली आहा, अजून ते एम्बुलन्सी सुद्दां सारके पावनात कित्याक तांकां 108 हांगा दवरची पडटा। मग अशे खुबशे गोष्टी जे भितर खंय त्रुटी आहात हे आमदारान विश्वजीत राणे बाब हेल्थ मिनिस्टर हेच्या लक्षात हाडून दिवन हे गोष्टी बेगिनात बेगीन करून घेवपाचे अशी तेजे कडेन आमी अपेक्षा करता। पेडणे मतदारसंघान किंवा गोंय राज्यान खुबशे क्रायम वाडलेले आसात आनी पेडण्यान सुद्दां जुगार आनी जे ड्रग्स म्हणटा पळय हे मोठ्या प्रमाणान आतां सुरू जाल्ले आसा। कित्या खातीर सांगता, आयज ज्यो गाडयो हांगा आसा जर एकाद्रे वेळाचेर अनैतीक गोष्टी जर घडल्यो जाल्यार त्या अनैतीक गोष्टीक जबाबदार कोण? आयज गोंयान आमचे रेप जाता, मर्डर जातात, हांगा खंयच्याय बाबा कोणाकय चेडवाक कोणी घेवन येयलो आनी हांगा रेप केलो जाल्यार कितें पळोवपाचें आमी? ताका जबाबदार कोण? हांगा ड्रग्सूय पावल्ले आसा गांवांनी, हांगा भुरग्यांनी जर अड्डो केलो जाल्यार त्या भुरग्यांचे फ्युचर काबार, ताका जबाबदार कोण? हांगा देखरेख करच्या खातीर कोण ना। सो ह्यो गोष्टी ज्यो आसा ह्यो सरकारान लक्षांत दवरच्यो। कमिशना फाटल्यान वचपाचें न्हय, आमदाराक हांव सांगता की कमिशन मेळटा म्हणून त्याच गोष्टीक फाटल्यान रावप अशेंय न्हय। ह्यो गोष्टी आमच्या पेडण्याच्या भुरग्यांच्या फ्युचराच्या निगडीत आसा आनी तुका निवडून दिल्या कारणान तुवें आमच्या पेडण्याच्या भुरग्यांचे फ्युचर ही अबादीत करच्या खातीर तुजी जबाबदारी आसा। मुख्यमंत्र्याकूय हांव रिक्वेस्ट करता की ह्यो गोष्टी ज्यो आसात आमी सांगल्यात ह्यो गोष्टी तेणें तातडीन लक्षांत घेवचे आनी हेल्थ मिनिस्टरानूय लक्षांत घेवचें आनी तातडीन ह्या सगळ्या गोष्टींचेर निर्णय घेवपाची गरज आसा आनी योग्य ते कारवाई करपाची गरज आसा।